गोंयांत सुमार 8 कोटी रुपया खर्च करून 10 सुवातींनी AI यंत्रणा बसयल्यात। हातूंत दिवजा सर्कल, कस्टम हाऊस जंक्शन, बेती फेरी, कला अकादमी हे पणजेत, जाल्यार मालीम जेटी, हिरो होंडा जंक्शन, एक्डिल स्कूल, ओ कोकेरो हे पर्वरे, तशेंच ताळगांवच्या सायन्स सेंटर, सेंट मायकल स्कूल, गोंय विद्यापीठ ते दोनापावल रस्तो अशा ठिकाणांचेर ही AI यंत्रणा बसयल्यात। ह्या जाग्यांनी सध्या ही यंत्रणा कार्यरत आसा। स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे शेकड्यांनी कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांचो पणजेकारांक फायदो जाव वा न जाव, पूण ह्या कॅमेरा वरवीं दिल्ल्या तलावांतल्यान सरकाराक करोड्यांनी रुपयाचो महसूल मेळटा। फाटल्या 3 म्हयन्यांत ह्या 12 AI कॅमेरा वरवीं दिल्ल्या 17,411 तलावांतल्यान 2 कोटी 10 लाख रुपया सरकाराच्या तिजोरेंत आयले। तशेंच फाटल्या वर्सा एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 ह्या काळात 65,914 तलावांतल्यान जवळ जवळ 7 कोटी रुपया आयिल्ल्याचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी विधानसभेत लेखी जापे वरवीं म्हायती दिली। तशेंच AI कॅमेरा बसोवन येरादारी नेम मोडप्यांक तालाव दिवपाचो हो पणजेंतलो प्रयोग गोंयच्या हेर भागांत लागू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचेय गुदिन्हो हांणी सांगलें। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।